मेरे प्यारे देशवासियो म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आयच्या दिसा 4 वर्सां पयलीं कोरोना महामारीच्या फाटभुंयेर देशान लॉकडावन लागू केलें। 22 मार्च 2020 ह्या दिसा सांजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन 21 दिसाचें पयलें लॉकडावन केलें। आज तेका 4 वर्सां पुराय जाल्या। नमस्कार, हांव साहिल, तुम्ही पळयतात प्रुडंट। डिसेंबर 2019 चीनात कोरोनाचो पयलो दुयेंती सापडलो। चीनाचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 26 डिसेंबर 2019 दिसा वुहान शहरात कोरोना नावाचो विषाणू सापडलो म्हणून माहिती दिली। ते उपरांत जगभर ह्या विषाणूचो प्रभाव दिश्टी पडलो। 22 मार्चाक लॉकडावन लागू केलें, मात त्या पयलीं जनता कर्फ्यू लागू केल्लो। त्या दिसांत भारतात देशा सयत पुराय जग एका व्हडल्या महामारीच्या तोंडान वचपाच्या वाटेर आशिल्लो। मात फुडल्या कांय दिसांनी जावपाक जायनाशिल्लें तेच जालें। मार्च 2020 दिसा भारतांत सुमार 500 दुयेंती सापडल्यात। ते उपरांत सरकारी यंत्रणा अलर्ट जाली। 22 मार्च 2020 दिसा सांजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन व्हर्च्युअल रित्या देशवासियांक संबोधित करून 21 दिसाचो लॉकडावन लागू केलो। कोणूच भिवपाची गरज ना। लोकांनी रस्त्यार, दुकानाचेर, बाजारपेठेंनी गर्दी करची न्ही म्हूण प्रधानमंत्र्यान देशवासियांक उलो मारलो। भारतात 19 जानेवारी 2020 दिसा कोविडाचो पयलो दुयेंती सापडलो। ते उपरांत मार्च मेरेन भारतात 500 दुयेंती सापडल्यात। कोरोना थांबोवंक लॉकडावन लागू केलें, मात दुसरे दिसाच म्हळ्यार 25 मार्चाक गोंयांत पयलो दुयेंती सापडलो। तेन्ना कोविडाचो प्रभाव थांबोवंक जमावबंदी करप खूब गरजेचें आशिल्लें। आज फाटलीं 4 वर्सां गोंयांत 2,63,501 दुयेंती सापडल्यात। आयच्या घडयेक हो व्हिडिओ शूट करता म्हणसर गोंयांत 56 एक्टिव्ह केसी आसात। 22 मार्च 2020 लॉकडावन लागू केलें। फुडल्या कांय दिसांत कोविडाच्यो केसी नियंत्रणांत रावंक मजत जाली। आज लॉकडावनाक 4 वर्सां पुराय जालीं। हो व्हिडिओ आवडल्यार मुजरत कमेंट करून कळयात। देव बरें करूं।